कळंगूट मतदारसंघातल्या सगळ्या नागरिक भावातर्फे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा आणि जे जे लोक पणजे पावूंक नात त्या सगळ्यांक आमच्या पर्रा गांवचो सुपुत्र भारताचो रक्षा मंत्री आणि गोंयचो मुखेलमंत्री जाचे 17 मार्च रोजी ताजे देहावसान जाले आणि त्या खातीर त्या दिसाच्यान आज दीस पर्यंत सबंद गोंयभर शोक सभा आणि अस्थि कलश कार्यक्रम चालू आसा। आज सबंद गोंयभर एकाच वेळार हो अस्थि कलश दर्शन सबंद मतदारसंघाक सगळ्या लोकांक ताजे दर्शन या रूपान जावचे ताजे निमाणे दर्शन घेवपा खातीर आणि निमाणे या अस्थि कलशाचे विसर्जन बागा कळंगूट हांगा जावपाचे आसा सांजेच्या 5-5:30 वरांची। ताच्या उपरांत हांगच्यान नागवा ड्रीम सर्कल हांगा ही रथ हो रावतलो अस्थि कलशांचो। नागवाचे सगळे भाव भयणां थंय येवन रावल्यात। ह्या सगळ्यांक अस्थि कलशाचे दर्शन नागवा ड्रीम सर्कल हांगा जातले। युवा युवतींना प्रेरणेचा ध्यास दिला, सर्वांसाठी सर्व ते देऊन स्वतः मात्र आम्हाला पोरके करून गेलात। भाई, तुमच्या आठवणींनी आमचं मन हेलकावलंय। तुमच्या जाण्याने हृदयाचे ठोके बदलले। तुमच्यातील आत्मविश्वास आमच्यासाठी स्फूर्ती होती। तुमच्या पावलांचा आवाज आमच्यासाठी ऊर्जा होती। तुमच्या जाण्यानं निर्माण झाली पोकळी, नाही ती भरेल कधी काळी, नाही ती भरेल कधी काळी। मनोहर भाईच्या उगडासाक त्याच्या 7 दीस जाले आयज। ते लोक आख्खो गोंयचो दुकान आसलो, दुकानसून भायर सरतना तेजी आयज अस्थि बोर्रा विलेजीन पावल्ली आहा आनी सगळे पर्रीचे लोक मनोहर भाईक पळोवपाक, त्या लोकांक असो दिसता की मनोहर भाई आयज पासून जागो आहा, जितो आहा, आमच्या मनांनी आहा, आमच्या काळजांनी आहा। तेणें गोंया खातीर कितें तरी केलें आनी असलो सोशल वर्कर पॉलिटिशियन म्हाका दिसता गोंया आफ्टर भाऊसाहेब बांदोडकर आमकां मेळ्ळो आनी ही एज तेजी जी 64 म्हाका दिसता खूब कमी एजीन तो आमकां सोडून गेलो आनी कोणेच अशें चिंतूंक ना की मनोहर भाई आमकां सोडून इतले बेगीन वयतलो। तेजें विजन जे गोंया खातीर आसली, जी तेणें वास्तू तयार केली, कितलेश्योच तेणें गोंया खातीर जो 3रो मांदवीचो ब्रीज सांगलें, काम चालू केलें आनी कंप्लीटूय करून दाखयलें। टिका खूब जाली ब्रिजाचें अनाउन्समेंट केलें पळय तेन्ना, म्हाका उगडास येता। एसेंब्लीनूय बोबाव जाल्लो, एसेंब्ली भायरूय लोक म्हणटाले कित्याक पयशांचो वेस्ट करता, पूण आयज जे गाडयो इतल्यो वाडल्या, हो 3रो मांदवीचो पूल जावत आसलो हें आयज लोकांक कळोन येयलें। टिका करपाक इजी, पूण म्हाका मनोहर भाई सदांच सांगतालो की जी लोक टिका करतात तेंचे तुमी आयकपाक जाय। यू हॅव टू हॅव दॅट लिसनींग इयर अँड इफ यू आर गॉन रॉंग, तुका दिसता की तूं खंय तरी चुकला जाल्यार तुवें तें करेक्शन करपाक जाय। पयशिल्ली नोदर तेजेर आसली, तेजें थिंकींग वॉज फॉर द फ्युचर, द जनरेशन नेक्स्ट, फुडल्या जनरेशनाच्या खातीर चिंतपी असलो लिडर आमच्या मदेकात आयज ना, पूण तेजो उगडास आनी
तेजें योगदान जें आदी तेणें केल्लें आहा आनी तेजें थिंकींग गोंया खातीर जें कितें आहलें तें आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तेजी लिगसी जो तर फुडें वतलें जाल्यार आमकांय मनोहर भाई जावचें पडटलें आमकां खंय तरी तेज्या मोच्यांनी फीट जावचें पडटलें आमचे पांय वील हॅव टू फीट आवर लेग्स इन टू हीज शूज टू टेक हीज लिगसी अहेड गोंया जो तर आमी फ्युचर जनरेशनाक बरे भाशेन सांबाळून दवरतले जाल्यार मनोहर भाई आमकां सगल्यांक जावचें पडटलें आनी म्हाका अशें दिसता की जेन्ना मनोहर भाई आमचो पोर्राचो गांवान पर्रीकार त्याच्या उगडासा खातीर आमी कितें तरी करतले हिंगा हें एनावन्समेंट आमी कोड ऑफ कंडक्ट जालें काय आमी सगळ्या लोकांक सांगतले कितें कोत्ता पळय ते पोर्राचे गांवांक आनी पोर्रीच्या लोकांक मनोहर भाईन सगळ्यांक फामाद केल्ले आहा तो पोर्रीची काळंगाची स्टोरी IITचे कन्वेन्शनाक जेन्ना तो इंडियेचे भायर वयतालो वो इंडियेक वयतालो तेन्ना पोर्रीची काळंगां तो फामाद करतालो की नेक्स्ट जनरेशनाक ते बियो कश्यो दवरच्यो पळय त्यो आनी फार्मर मनोहर भाईचो आनी तेजे मित्रांचो कसो उपयोग करून घेताले आनी ते बियो फुडल्या वर्साक दवरताले हो जनरेशन नेक्स्टाक दवरताले असो तेणें एग्जाम्पल दिल्लो आहा आनी तशेंच म्हाका दिसता पोर्रीचे गांवांक एक अभिमान आहा गांवच्या लोकांक की आमच्या मदेकात एक येदो व्हडलो मनीस जालो की गोंयचो ऑपोजिशन लिडर जालो गोंयचो मुख्यमंत्री जालो इंडियेचो डिफेन्स मिनिस्टर जालो येदो व्हडलो अभिमान आनीक आमकां कितें जाय त्या खातीर तेच्या खातीर जें कितें करपाक जाय आमकां पोर्रान तें आमी कोड ऑफ कंडक्ट जालें काय एनावन्स करतले आनी ते करूनय दाखयतले कित्याक फुडले जी पिणकी आहा जनरेशन नेक्स्ट आहा आफ्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन ह्या भुरग्यांक कळपाक जाय की मनोहर पर्रीकर कोण आसलो आयज सगळे लोक जाणा भाऊसाहेब बांदोडकर कोण आसलो आयज जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू पळयता आनी तेजी स्टोरी आमच्या ऑन द सोशल मिडिया पळयता कोण आसलो जॅक सिकेर असो मनोहर पर्रीकर कोण आसलो ते लोकांक कळपाक जाय फुडल्या जनरेशन नाल्यार भुरगीं विसरतलीं आनी तेणें गोंया खातीर योगदान कितें केलां वॉट ही हॅज डन फॉर गोवा खूब फावटी तेणें चुकूय केली आनी चूक मानून घेतली तेणें आनी तेणें गोंयच्या लोकांक सॉरी पासून म्हणलें त्या खातीर लोक ताका मानता तो असो रावंक ना की बाबा आपणें कितें तरी रॉंग केलां आनी आतां आय वील स्टँड बाय इट नो तेणें चूक मानून घेतली लोकांनी ताका वयर काडलो त्या आनीक वयर काडलो सो ह्या ग्रेट मनीस हांव म्हणटा ताका आमचो पर्रीकार सो त्याच्या खातीर जें कितें करपाक जाय आमच्या गांवांत तितलें आमी करतले आनी ताका योग्य मान जो पोर्रासून मेळपाक जाय गोंयभर आनी देशभर तेची आमी काळजी घेतली संभव भावना भरला प्रभा पूरी जरा स्वयं भूष मरादित्य विप्रौष महाधरा अनाजने धनुधा विलाला धरुतवा ब्रह्मी और ऋषिकेश पतनाम प्रभो विश्वकर्मा मने स्वतः दाविश सर्वोधा अग्राय शाश्वत कृष्ण लोहित अवतरा प्रभु दशरथम पवित्र मंगलम परा उदय देव असं काट तांबे सोड भटजी तांबे वगैरे करपाचो भटजी तांबे वगैरे करपाचो कपडे सगळं सोड हेही सोड आणि नमस्कार कर सोड आणि नमस्कार
पाणी जळायला